जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान जे म्हणल्यार काम ऑलमोस्ट 99% हे काम कंप्लीट जाल्लें आसा आख्या सिटीचें। मात हे जे रस्ते खणले लोकांचे लोक जे बायक चलयता थंयसर रबलिंग जाल्लें आसा सगळे कडेन रोडार आनी लोकांचे जे टू व्हिलर आसा तेंचे बॅरिंग बिरींग वयता शॉक अब्जर वयता। मात हे आमच्या जो वास्कोचो MLA आसा MLA कांय कसली चिंता ना। जे आता तुम्ही डेव्हलपमेंट करता अंडरग्राउंड केबलिंग जे हाडला ते बरी गोष्ट आसा। मात अंडरग्राउंड केबलिंग जावन आयज कमीत ते 1.5-2 म्हयने जाले। हे 1.5-2 म्हयने जाल्या नंतर हेजे डांबरीकरण जावपाचें जाता ते पॅचवर्क जाल्लें म्हणजे आख्खो वास्को हॉटलिस्ट करतलो 10 कोटी 15 कोटी ते विसरपाचें आसा। कित्याक आतां रोखडो पावस चालू जावपाचो आसा आनी इतकें न्हू वास्को सगळे गड्डरान ही माती गेल्ली आसा। आनी म्हाका दिसता खंय तरी दिसता ही येता ते जून म्हयन्यार हांगा वास्को बुट्टी येवपाचें आसा। कारण आख्खी गटारान माती गेल्या म्हणल्यार हेका जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हो कॉन्ट्रॅक्टर कांय ना तेका तेज्या मर्जी प्रमाणे काम करता। आयज जर 99% जर काम जालां हांगा हॉट मिक्सिंग जावंक जाल्लें म्हणल्यार एक पॅच वर्क तरी हें कित्याक आमदाराक वास्कोच्या कांय पडोन वचोंक ना। तो खंय तरी एका मांगरान थंयच्या मांगरानूच पडलेलो आसता कामां आनी वास्कोकार हे सगळे स्पीड ब्रेकर वास्को आख्खी एकल फोम रोड आसा आख्खे ते स्वतंत्र पास रोड पळय सगळे स्पीड ब्रेकर जाल्ले आसा। लोकांच्या गाडयांक मार बसता लोकांचे पयर जो एक हांवें एक स्टेटमेंट आयकलो नितीन गडकरी खंयचो स्पीड ब्रेकर आसूंक जायना म्हणून। जाल्यार हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी स्पीड ब्रेकर घाल्लेले आसा तेजे ना डांबरीकरण ना पॅच वर्क ना। आमदार हितून लक्ष घालपाची गरज आसा आनी ही वास्कोची परिस्थिती आसा पळोवंक गेल्यार। हांवें तें सांगूंक सोदता आमदारान हेचेर लक्ष घालचें म्हणून इमिडिएटली जो कॉन्ट्रॅक्टराची जी मनमानी चल्ली आसा वास्कोन हे अंडरग्राउंड केबलिंग पळयता म्हाका अक्षरशा मनमानी चल्ली आसा। त्या कोण विचारपी कोण ना ना आमदार विचारना ना लोकल कावन्सिलर विचारना सिटी विचारना। इतकें हांव सांगूंक सोदतां हेजेर इमिडिएटली एक तर डांबरीकरण जावपाची गरज आसा इतकें सांगूंक सोदता आनी CMान हेजेर लक्ष घालचें।